नमस्कार. गोवा टुडे द सिद्धी गांवसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. वर्साचे पयले विधानसभा फाल्यां सावन सुरू. 4 दिसांचे अधिवेशन. 3 दिसांच्या कामकाजांत 750 प्रस्न. सरकाराक बुजरावंक विरोधक धार काडून तयार. राणा जीवन राखण कायद्या सकयल राणा वाठारांत प्रवेश बंदीची वादग्रस्त भौशीक नोटीस फाटी. विश्वजीत म्हणटा 22 तारखेकूच फाटी घेतल्या. मिडियाक खंय खबर ना. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एचपीए बंदी उपरांत पिनल ज्युराचो प्रस्न ओटीएसान लागतलो तडीक. ईएमआय थेट बँकेन धाडपाची तजवीज. ह्या फुडें पिनल इंट्रस्ट लागचो ना. एका नव्या इफ्फीचो समारोप. डेन्मार्काचे इंटू द डार्कनेस गोल्डन पिकॉक. तायवानचे द सायलंट फॉरेस्टाक सिल्वर. विक्टोरियो स्तारारो. विश्वजीत चॅटर्जीचो भोवमान. बंगालचो जय जयकार. पेडण्या रेल्वे स्टेशना मुखा वयल्या दोंगरार 15 साली पायपलायन फुटून हुंवार. लाखांनी लिटर उदक पेड्यार. बार्देश 70 उदकाक पातीशेर. पेडण्या पायपलायनीक फुटलो व्हाळ. दाबोळे एअरपोर्टार एअर कस्टम्सान धरले 95 लाखांचे 2 किला वयर भांगर. दुबय सावन फ्लायटीन स्मगलिंग. पश्चिम बंगालातले एकल्याक धरलो. आनी खेळा फेडरेशनांनी राजकारण नाका. मुखेली आसूंक जाय खेळगडे. राजकारणींनी क्लबांक करची अकादमीची सक्ती. भारताचो आदलो फुटबॉल मुखेली प्रसून बॅनर्जी उलयलो. वर्साचे पयले विधानसभा अधिवेशन फाल्यां सावन सुरू. 4 दिसांच्या ह्या अधिवेशनाची सुरवात राज्यपालाच्या अभिभाशणात. पोरू महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना उपरांत सारकें अशें म्हणपा सारकें हें पयलेंच अधिवेशन आशिल्ल्यान विरोधकूय धार काडून रावल्यात. पयल्या दिसा राज्यपालांचें अभिभाशण. उरिल्ले 3 दीस प्रश्नोत्तर आनी बाकीचें कामकाज. ह्या 4 दिसांक पयले दीस राज्यपालाचें अभिभाशण आनी एक बारीकसो कितें बिझनेस आसतलो. आनी उरले 3 दीस जे मेळटात भितून थँक्स टू द गव्हर्नर एड्रेस हो कार्यक्रम म्हणजे हो विशय आसतलो. 3 दीस प्लस स्टार क्वेश्चन्स, पॉलिटिकल टेन्शन, 0 आवर्स, बिल्स येतली, प्रायवेट मेंबर्स येतली, गव्हर्मेंट बिल्स येतली. शुक्रार प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन्स आसा. स्टार आणि अस्टार क्वेश्चन. स्टार भितून जवळ 195 क्वेश्चन्स येयल्या. अनस्टारा भितून 556 येयल्या. दोन्ही मेळून जवळ 751 आसा. सरकाराची 10 कायदो दुरुस्तीची बिलां अधिवेशनात आसतली. आमदारांनी 3 दिसांच्या कामकाजात 751 प्रश्न विचारल्यात. अधिवेशनात 751 प्रश्न, तारांकीत 195, अतारांकीत 556. राज्यपालांच्या अभिभाशणाचेर उपकार मानपाचो थाराव. सरकाराची 10 कायदो दुरुस्ती विधेयकां. लोकायुक्त कायद्यात वादग्रस्त दुरुस्ती विधानसभेत. 4 खासगी विधेयकां, 5 खासगी थाराव आतां मेरेन सभापती कडेन. शुक्रारा खासगी कामकाज सप्तकीत सरकारी कामकाज. फाटल्या मार्चा उपरांत सारकें अशें अधिवेशन जावंक नाशिल्लें. कोविडा उपरांतचे हे पयलेच अधिवेशन आशिल्ल्यान विरोधकूय धार काडून रावल्यात. हो भ्रश्ट आनी अलोकतांत्रीक सरकार म्हणल्यार करप्ट आनी डिक्टेटोरियल गव्हर्मेंट प्रमोद सावंताचो हाका एक्सपोज करपा खातीर जें कितें कॉम्बिनेशनान आनीक ताळमेळ करून सगळे ओपोजिशन कलिगां बरोबर गोवा फॉरवर्ड पार्टी ह्या सरकाराक एक्सपोज करतली. कोविडाच्या टायमार, महामारीच्या टायमार गोंयकारांक आदार करपाचे येवजी आनी लोकांचेर टॅक्स वाडयले, एचबीए कॅन्सल केली आनी तशें पळोवंक गेलें जाल्यार हे फास्ट ट्रॅक सेल गोंयची सुरवात केली. सरकारान जो हो सेल आवट केला म्हादयचेर, जें फिक्सिंग करून म्हादय आमची जी जिवनदायिनी गोंयची ही विकली. नाजाल्यार कोल आनी 3 लिनियर प्रोजेक्टान गोंय जें कशें एक कोल हब करपाक अडानीक आनी जिंदालाक विकलां हें आमी ह्या अधिवेशनान एक्सपोज करतले. की लोकायुक्त स्ट्रेंगन करचे शिवाय
तांणी लोक आयुक्त विकत करून एक बील हाडिल्लें आहा. हें आमी एक्सपोज करतले कित्याक आमी आमचें बील थंय हाडिल्लें आहा लोक आयुक्त इन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉंग करपा खातीर. गोंयचे ऊस उत्पादक जे आहा, ऊस शेतकरी जे आहा तांकां जो घात केला सरकारान, संजीवनी बंद उडयल्या ती उडयल्या आनी तांकां कसलोच आदार करूंक ना. आनी सरकार ह्या 60व्या लिबरेशन वर्साक जाता तितल्यो एट्रॉसिटी गोंयकारांचेर करूंक सोदता. हें आमी एक कमीचे कमी 3 दिसूच मेळटा आमकां, पूण सगळ्या बरोबर एक जावन सरकाराक एक्सपोज करपाक आमी खंयच चान्स सोडचे ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वाळपय सरकार परत बॅकफुटार. ह्या फावट उपजिल्लोधिकाऱ्याची पाळी. राना जीव राखण कायद्या सकयल राना वाठारांत प्रवेश बंदी विशीं जारी केल्ली भौशीक नोटीस खंय फाटीं घेतल्या. वाळपयचो आमदार मंत्री विश्वजितान जाहीर केलें. उपजिल्लोधिकाऱ्यान 19 जानेराक नोटीस काडिल्ली. 70th बोवाळ. ही नोटीस खंय 22 तारखेक फाटीं घेतल्या. मिडियाक खंय खबरूच ना. आणि भारतीय जनता पार्टीचे आमचे अध्यक्ष आणि पक्षान निर्णय घेतले की हे नोटिफिकेशन आम्ही ताबडतोब विड्रॉ करपाची गरज आहा म्हणून 22 तारखेक त्या प्रेसाकूच खबर ना. 22 तारखेक हे नोटिफिकेशन विड्रॉ जाल्ले आसा आणि हे माझे कडेन हे विड्रॉ जाल्ले नोटिफिकेशन हा हे विड्रॉ केल्ले आसा. आमी हे नोटिफिकेशन इम्प्लिमेंट करपाक 70 दिवचे ना. हे काढलेले तेन्ना कोण तरी आमच्या फॉरेस्टांतल्यान काढलेले, पण फॉरेस्टाचे पुरो जाले. आता फॉरेस्टाचे कितें कितें गोष्टी आहा. एक शैला भोसले म्हणून त्यांनी काढलेली, त्यानंतर कलेक्टराक खबर नाशिल्ली सत्य परिस्थिती 70 कितें आहा. जमनींचे मालकी हक्कां खातीर 26 तारखेक चलो वाळपय आंदोलन. सकाळी 10 एकठांय जावचे म्हूण भुमिपुत्रांचो उलो. जागृती रॅली म्हणटा आंदोलन जागृती रॅली ठरयल्या ती आमी सकाळीं सगळ्यांनी जे 70चे बांधव आमचे आसा, शेतकरी आसा, ज्यांचे जमनीचे प्रश्न आसा आनी बाकी लोक आमकां जे सहकार्य करतले तेंच्यांनी सकाळीं हाती कडेन वाळपय हाती कडेन म्हणटा थंय 10 जमचे अशें हांव तांकां आव्हान करता. सगळे आमी जे आयज संघटीत जावन गांवगिऱ्यांच्या प्रश्नांक गांवगिऱ्यांच्या विचारान जसो न्याय जाय तसो आमी गांवगिऱ्यांनी सगळो विचार केल्लो आसा. त्या प्रमाणे आयज 26 जानेवारीक हांव सगळ्या भुमिपुत्रांक आव्हान करता. काँग्रेस म्हणटा कितेंय करचे आदीं 70तलो कुमेरी शेतकारांचो प्रश्न सोडयात. सरकाराक खबर ना की अभयारण्याची सीमा अजून काय मार्किंग करूंक ना. दुसरी गजाल त्या अभयारण्यात अनेक गांव येतात, त्याचे काहीतरी पहिली व्यवस्था करून जाय सरकारान, ती करूंक ना. आणि ती व्यवस्था न केल्या कारणान फुडें नाका जाल्ले प्रसंग घडटाले. त्या खातीर गव्हर्मेंटान पयलीं आमचे ज्यो कुमेरी प्रश्न आसा तो पयलीं तेंच्यांनी सॉल्व करपाक. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. सरकारी कर्मचाऱ्यांची हाऊस बिल्डिंग एडवान्स स्कीम बंद केल्या उपरांत उप्राशिल्ले सगळे प्रस्न OTSन तडीक लावपाचे अर्थ खात्याचे यत्न. स्कीम बंद केल्ल्यान सरकारी प्रक्रियेंत कर्मचाऱ्यांक पिनल इंट्रस्ट चड भरचो पडटालो म्हूण OTS. त्या खेरीज कर्मचाऱ्यांच्या पगारांतल्यान EMI सरळ बँकेन धाडपाची तजवीज केल्ल्यान पिनल इंट्रस्ट लागचो ना. खासा रिपोर्ट. कोविडा उपरांत सरकारी खर्च कमी करपाक म्हूण सरकारान सरकारी कर्मचाऱ्यांची हाऊस बिल्डिंग एडवान्स स्कीम फाटल्या 15 मायाक बंद वडयली. सुमार 1995 जाणांची मेळून 274 कोटी रुपयांची रिणां हे स्किमी खाला आसात. मात सरकारी प्रक्रियेत हप्ते बँकेक डिपॉझिट जावंक कळाव लागिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांक बशिल्ले कडेन पिनल इंट्रस्ट पडटालो. ताचेर उपाय म्हूण सरकारान वन टायम सेटलमेंट स्कीम काडल्या. HBA स्किमी प्रमाण घर बांदूंक सरकारी स्टाफाक 2% जुरान रीण मेळटाले. वेले 7% जुराचे पयशे सरकारी तिजोरेंतल्यान वताले. चडशे फावट रीण सोंपता म्हणसर कर्मचाऱ्यांच्या हप्त्या परस सरकारान घाल्ले पयशे चड जाताले. सरकार कर्मचाऱ्यांचो हप्तो आपल्या कडेन दवरून 2-1 म्हयन्यांनी भरतालो. स्कीम बंद जातकीच बँकेचे रिकॉर्ड आनी सरकाराच्या हप्त्यांचे रिकॉर्ड जुळना जाले. कांय कडेन कर्मचाऱ्यांनी सगळे पयशे भरले तरी बँकेत लाखावयर रीण उरला म्हूण दाखयताले. स्टाफान सगळे हप्ते भरूनय बँकेत रीण उरला आसत जाल्यार सरकार भरतलो. कर्मचाऱ्यान भरिल्ल्या हप्त्या परस कमी पयशे बँकेक पावल्यारूय ते सरकार भरतलो. एखाद्या कर्मचाऱ्यान पयलींच पयशे भरले जाल्यार सरकार ताका रिफंड दितलो. हें इतल्यार सोपना. मे 2020 ते डिसेंबर 2020 मेरेन पोरने पद्दतीन हप्ते दिवपाची पद्दत आशिल्ल्यान बँकेक 2 म्हयन्या परस मायज उसरा हप्ते पावंक लागले. ताचेरूय उपाय काडला तो असो. आदले पद्दतीन खाते पयशे आपल्या कडेन दवरून ते उसरा बँकेक भरताले.
ताचेर बँक लायता तो पिनल इंटरेस्टूय सरकारूच भरतालो. मे ते डिसेंबर मेरेन येवजण रद्द जाली, मात हप्ते उसरा भरपाची पद्दत चालूच उरली. ताचेर आयिल्लो पिनल इंटरेस्ट भरात म्हूण बँको सरकारी कर्मचाऱ्यांचे फाटीक लागल्यो. पिनल इंटरेस्टाचो प्रश्न तडीक लावंक आतां खात्यान OTS हाडल्या. मे 2020 ते डिसेंबर 2020 मेरेनचे पिनल इंटरेस्ट सरकार भरतलो. आतां सरकारी कर्मचाऱ्यांचो रिणाचो हप्तो पगारा दिसाच बँकेत घालपाची पद्दत चाली. कर्मचाऱ्यांक जाय जाल्यार तांचें लोन दुसऱ्या बँकेत शिफ्ट करपाची सूट दिल्या. डिसेंबर आणि जानेरांत अर्थ खात्यान काडिल्ल्या ह्या 3 सर्क्युलरांक लागून हाऊस बिल्डिंग एडवान्स स्कीम बंद करतना उपराशिल्ले सगळे प्रश्न आतां तडीक लागतले अशी आशा. आतां रीण बँक आनी कर्मचाऱ्यां मदींच उरतले. सरकार रुपयाय मोडचो ना, मात OTSाक लागून सरकाराक एकदांच 10 कोटी रुपया भायर काडचे पडटले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. 51व्या इफ्फीचो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार दबाजान समारोप. डेन्मार्काचे इंटू दी डार्कनसाक गोल्डन पिकॉक, तायवानचे दी सायलंट फॉरेस्टाक सिल्वर पिकॉक, इटालीचो सिनेमॅटोग्राफर वितोरियो स्तारोराक जीवन गौरव, इंडियन पर्सनॅलिटी ऑफ इयर हिंदी बंगाली फिल्ममेकर अभिनेतो विश्वजीत चॅटर्जीक, सुवाळ्याक झीनत अमान, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो. इफ्फीचे माचयेर बंगालाचो जय जयकार, वेंचणुकेचो प्रचार. जन में पहली बार तकनीक का इतने बड़ा इस्तेमाल हुआ है. जैसे कि मुझे मालूम है कि इस बार 60 देशों की फिल्में इस फेस्टिवल में आई और सबसे बड़ा आकर्षण बनी देश भर से विभिन्न भाषाओं में इंडियन पैनोरामा में चयनित फिल्में. नमस्कार, मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ. मुझे ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया, उसके लिए मैं भारत सरकार को और IB मिनिस्ट्री को मैं दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ. फिल्म फेस्टिवल के दौरान बड़ी संख्या में फिल्म स्टार तो यहाँ आए ही हैं, इनके साथ ही सभी इंडस्ट्रीज और फिल्म प्रशासकों का जमावड़ा रहा. मैं यह कहना चाहूँगा कि हम गोवा टूरिज्म के लिए नया आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. और जिनको सुन के मुझे एकदम बहुत ही अच्छा लगा. मैं सिनेमा तो कम देखता हूँ. अभी बाबुल कह रहे थे कि उन्होंने 1962 में बच्चे जब दिखा रहे थे तो वो क्या मुगल आजम का गाना तो मुझे एकदम पुरानी याद आ गई. दाबोळे एअरपोर्टार कस्टम्सान 95 लाखांचे 2 किला वयर भांगर धरले. नेमके वजन 2 किल 170 ग्राम. पश्चिम बंगालातले एकल्याक धरलो. दुबय सावन विस्तारा फ्लायटीन सिटापोना दवरून एकलो हे भांगर घेवन आयिल्लो. तो दिल्ली देवलो. मागीर ताचो साथीदार फ्लायटीन चडलो. ताणें ते भांगर ताब्यान घेतले. दाबोळे अलर्ट कस्टम्सान ताका दुबावाचेर धरलो. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. सांत आंद्रेचो आमदार खंय विधानसभेन ताच्या मतदारसंघांत टॉयलेट दिवना म्हूण प्रस्न काडपाचो आसा. गोवा फॉरवर्डाचो थोमणो. सांत आंद्रे 2 वॉर्डांनी अजून लोकांक टॉयलेट ना आनी मुख्यमंत्री गोंय ODF म्हूण केंद्राक रिपोर्ट दिता. सांत आंद्रे फॉरवर्डाचे बूथ कमिटीची बसका जाली. गोवा फॉरवर्डाचो उमेदवार खंय 5000 मायज मतांनी जिखतलो. हांगा एक वाडो आसा आक्षीन, जो आमचो MLA 20 वर्सां आक्षीन आसा थंय. आनी अजून टॉयलेटीचे प्रॉब्लेम ह्या सरकारास आमी 13 किलोमिटर पयस आसून सोडूंक जायना. पणजे राजधानी कडल्यान 5 किलोमिटर आमच्या नावशे गांव आसा, थंय होच प्रॉब्लेम. बाबा हो एक आयसोलेटेड प्रॉब्लेम जाल्यार दुसरी गजाल. आनी हांगा CM लेटर करता ODF फ्री स्टेट म्हणून. त्या गव्हर्मेंटाचेर आनी आस कितें दवरतले तुमी?
ह्या खातीर बदल जाय, ह्या खातीर सादारण चेंजीस जाय. की आमदारान टॉयलेट दिवना म्हणून आता विधानसभेन प्रश्न घाला म्हणून लोकांनी 10,000 रुपया भरले आनी अजून लोकांक टॉयलेट कित्याक मेळना म्हणून हाजेर येणाऱ्या सत्रांत आमदारान क्वेश्चन घाला म्हणून ताज्याच ऑफिसांतल्यान आमकां कळ्ळं. आनी सांत अंद्रे मतदारसंघ 5,000 मतांनी आमी जिखतले हो निर्णय आज आमी हांगा करूया. तरेचे 3 भाशेचे जो एक जगदीश बोबेक लायक करता, जगदीश बोबेक मानता, हो एक जालो. दुसरो जेका नोकरे विशयी आस्था आसतली, नोकरे विशयी आपल्याक बाबा फ्युचरान आपले कल्याण जावचें आसपाकूच जाय. आनी तिसरो हो जो हे विश्वासघातकी आहा, ह्या मनशाक आमी कशे घरा बसयतले. सो असल्या लोकांक सोदून काडात. आपाच्या वीज आंदोलनाक नेट मोर्जे वीज आंदोलनाची सभा जाली. लोकांनी लायटीच्या बिलांचे इशू बरोबर उदकाचे इशू काढले. आपाचे सरकार आयल्यार गोंयांतूय लायटीच्या बिलांक पयल्या 200 युनिट फ्री दिवपाचो दिल्ली पॅटर्न लागू जातलो म्हूण फुडारी सांगतात. जानेवारी अर्द जाता थंय आसा. उदकाच्यो कटकटी सुरू जाल्यो. सरकारान खंय उपाय काडचो. वीज तर कंटिन्युअस ना, वीज येता वता. वीज ना जाल्यार बिलां कित्याक. आमी तांकां सांगलां की आम आदमीचो सरकार घडल्या बरोबर 48 वरां भितर 200 युनिट कोणाक बिल येता ती कंप्लीट माफ जातली. 1 रुपया भरचो पडचो ना. तशेंच 200 ते 400 युनिट कोणाक बिल येता तांकां 50% सूट बिलां मेळटली. हांगा दुसरो जो मुद्दो आयलो उदकाचो, वा हरमच्याच न्हय प्रत्येक गांव वाठारांत प्रश्न आसा. निकतो जानेवारी सुरू जाला, उदकाचे हाल जाल्या लोकांचे. जसो मे म्हयनो येता, एप्रील मे आनी प्रचंड हाल जातले. तेन्ना सरकारा कडेन तोडगो कांयच ना उदकाचो. ह्या लोकांचे जे हाल जाता सरकारान ताबडतोब ताजे तोडगो काडचो, सोल्युशन दिवचो. ह्या वीज आंदोलनात आयज आंदोलनाक सपोर्ट करपा खातीर स्वताहून कांय ना ग्रामस्थांनी आमचे फॉर्म भरल्यात. जवळ जवळ 15 ग्रामस्थांनी ह्या वीज आंदोलनाचे आंदोलन करते म्हणून सहभागी स्वखुशीन जाल्ले आसात. ताजे भायर इतर ग्रामस्थांनी आमचे विचार जे आसा ते तेंच्या मेरेन आमी पावयल्ल्यात. आतां मेरेन मांद्रे मतदारसंघात मांद्र्या, पालिया, आगरवाडो अश्यो मिटिंगे जाल्यात. हाची फुडली मिटींग पारशा, तुयें, केरी, तिराखोल अशा वाठारांत आनी मोरजी अशा वाठारांत जातल्यो. गोंयचो फुडल्या 25 वर्सांचो विजन डॉक्युमेंट सरकार तयार करपाक लागला म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. 60व्या मुक्तीवर्साच्या निमतान युवा पॉलिसी सकयल सरकार खंय वेगवेगळ्यो कार्यावळी करतलो. तरणाट्यांनी फुडें सरचें. स्वामी विवेकानंद मडगांवां 8 दीस रावून गेले त्या सालाचो सरकार सांबाळ करतलो. युवा संमेलनाक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्र्यान मडगांव रवींद्र भवनात स्वामी विवेकानंद केंद्राचें उक्तावण केलें. विरोध करपाक खूब सोंपें आसा म्हणून तर गोंयचो आमी विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक येता. 60 वर्सां मुक्तीची मनयता आसतना म्हळ्यार फुडल्या 25 वर्सांची तयारी ही करपाची आतां पासूनच आमी सुरवात केल्या. यूथ पॉलिसीच्या निमित्तान वेगवेगळे युवकांक फक्त खेळ न्ही तर वेगवेगळ्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटा पासून वेगवेगळे वर्कशॉप आसतले, वेगवेगळे कार्यक्रम आसतले. हे पुराय गोंयभर घेवपा खातीर ताजे प्रोविजन जे आसतले. फक्त तरणाट्यांनी एक पावल फुडें येवपाक जाय. यूथ ना काय ना हे स्वामी विवेकानंदाचेच उदाहरण आसा. तुमच्या या देशा खातीर गोंया खातीर कितें करपाक जाता हो टायम ज्या जाग्याचेर एक महातपस्वी येवन गेला त्या जाग्यार आमी वंदन करतना हो जागो हो टुरिस्टां खातीरच न्हय तर आमच्या युवा खातीरच प्रेरणा दिवपा खातीर सदांच केंद्र करचें. आनी म्हणून हांगा स्वामी विवेकानंद केंद्राचो हावेस ताणें उक्तायलो आनी अवघ्या 17 तारखेक सुरवात केल्ले त्या कामाक आज आमकां 24 तारखेक आमी ते पूर्णत्वाक व्हरता. पेडण्या रेल्वे स्टेशना मुखा वयल्या दोंगरार 15 साली पायपलायन फुटून हुंवार. लाखांनी लिटर उदक पेड्यार. दोंगरांतल्यान व्हाळ. 15 दीस मायज जालें उदक व्हांवता. कोणाकूच पडून गेल्लें ना. उदक दोंगरा वयल्यान सकयल आशिल्ल्या चिऱ्यांच्या खणींत भरता. पावसान भरता तशी चिऱ्यांची खण भरल्या. बार्देस पेडण्या लोक पिवपाच्या उदकाक पातीशेर. पेडण्या नळाच्या पायपलायनीक फुटला व्हाळ.
जे डिपार्टमेंट आसा ते निजून आसा काय हो प्रश्न पडलेलो आसा आनी लोकांक हांगासर उदक मेळना आनी हे वेस्ट उदक हांगासर काय शेती वगैरे काय ना हांगासर फक्त दोंगर आनी दोंगर मग वायट दिसता म्हाका इतके उदक व्हांवता हांव डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता जे उदक व्हांवता तेचेर कितें तरी करपाचें बेगीनच्या बेगीन. दाबोळे एअरपोर्टार नेताजीच्या पुतळ्याचे अनावरण वर्सभर तांच्यो कार्यावळी जातल्यो. कुंकळे उदरगतीची वेगवेगळी कामां सुरू. सावड्डेचे शारदा इंग्लीश हायस्कुलाचे नवे बिल्डिंगेचे उक्तावण ओनू 75वें वर्स. धारगळे काजूच्या दोंगराक उजो लाखांचे लुकसाण. हळडोण्या सायक्लोथॉन. नॅशनल यूथ डे गर्ल डे रोड सेफ्टी मंथ दबाजान. गोंयभरच्यो एक एक खबरो. दाबोळे एअरपोर्टार नेताजी सुभाषचंद्र बोसाचे पुतळ्याचे अनावरण जाले. वर्सभर नेताजी विशीं कार्यावळी जातल्यो. We wish to do more things. We are doing lot many things. We will keep on doing things. And हमारा प्रयास ये है कि ये एयरपोर्ट का एक अलग स्थान होना चाहिए, अलग नाम होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है. इनफॅक्ट आख्ख्या वरस आमी भेटयतले कार्यक्रम वेगळे वेगळे कार्यक्रम तेजे नांवान. सो तेन्ना हेच दाखोवन दिता केदो व्हडलो तो लिडर आसलो आनी ताका कितलो मान सन्मान आहा तो. प्रिया कुंकळे उदरगतीचे कामांची बुन्याद घाली. वेरियस वर्क्स वेगळे वेगळी कामां जी आसात ह्या वार्डां भितर आज ताजो आमी बुन्यादीचो फातर बसयलेलो आसा. म्हाका दिसता हे तिसरे कामाचे शुभारंभ आज आमी हांगा करतात. आमचो प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर म्हणल्यार प्रत्येक घराक एक्सेस बरे तरेन जावचो. पावसान ज्यो काही गोष्टी उदक येता त्या उदकाचो खंय तरी प्रॉपर तेजें ड्रेनेज सिस्टम जावचो. प्रॉपर तेजें नाल्यान तें उदक व्हरून दवरपाक जाय सोडपाक जाय अशे तरेची वेवस्था ह्या भागान आमी केल्ली आसात. खुबशे घरांच्या सायडीचे भितर जी डेंजर आहात वॉल्स मग तेंचे धडो कोसळपाचे मार्गाचेर आसात तेवूय रिटेनिंग वॉल ह्या कामां भितर आमी घेतिल्ले आसात. त्याच प्रमाणे नवे एक्सेस थंय आमकां वचपाक जाय थंयूय आमी हें काम आमी करपाचें ठरलेलें आसात. जेणे करून प्रत्येकाचो जात तितलो विशय आमी सोटोवपाचो ह्या कामांतल्यान आमचो प्रयत्न आसा. सावड्ड्या शारदा इंग्लीश हायस्कुलाचे नवे बिल्डिंगेचे उक्तावण जाले. संस्थेच्या प्लॅटिनम जुबली सुवाळ्यात निवृत्त शिक्षकांचो भोवमान जालो. खरें म्हणजे तेंच्यांनी आपल्या प्रयासान येदी व्हडली हांगसर बिल्डींग तयार केल्या. राज्यसभेचे फंड आसा जाल्यार म्हाका मार्च म्हयन्यान येतले. तुमचो कितें प्रोजेक्ट आसा जाल्यार 30 लाख पर्यंत प्रोजेक्ट हांव सँक्शन करूंक येतलो आनी कितें प्रस्ताव आसा निश्चितपणे तुमी दियात. तुमी हो एडवांटेज घेवन रोखडो ताका प्रपोजल दिवचो आनी तेजे फाटल्यान लागचो आनी जे फुडले सपन आसा ते बेगिना पुराय करचे. आयच्या भुरग्यांक योग्य मार्गदर्शन जाय कित्याक आयचे भुरगे लागीं ना. आयचे भुरगे खूब फुडें आसा आनी हे सावड्डे मतदारसंघात ह्या वाठाराक कुडचडे आनी सावड्डे ह्या वाठाराक आमी पयल्या फाटल्या 75 वर्सां गोंय स्वतंत्र जावचे पयलीं साकून ही शारदा इंग्लीश हायस्कूल हे लोकांक बरी सेवा दिता. दारगळे नियोजित क्रीडा नगरी कुशीकचे दोंगरार काजूंक उजो लागलो. लाखांनी लुकसाण. वर्सान वर्स ह्या वाठारांत न चुकता काजूंच्या सिजनात उजो लागता. पूण वायट दिसता इतलें की ज्या जमीन आमच्या ताब्यान आहा थंय जे ह्या गेल्या जवळ जवळ 10 वर्सांक आमी प्रोडक्शन केल्लें आहा आनी पर्टिक्युलरली ह्या गेल्या 2-3 वर्सांक आमी काजूचें प्लांटेशन चड केल्लें आसा. ते सगळे काजू प्लांटेशन नश्ट जाल्लें आहा. हळदोण्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरा वतीन फिट इंडिया सायक्लोथॉन कॅम्पेन, नॅशनल यूथ डे, नॅशनल गर्ल डे, नॅशनल रोड सेफ्टी मंथ दबाजान. रोड सेफ्टी सगळें खबर आमच्या देशान देर इज नो प्रॉपर सिस्टम. आमी कार मोटरसायकल गाडी चलयतात आनी पळयना फाटीं फुडें क्रॅश हेल्मेट घालपाची गरज आसा. टुडे इफ हर्ड हेड इंजुरी शास्त्रांक ते पुरो. It is an innovative way in making aware of all the benefits of physical exercises. So physical exercises does not only keep you away from non-communicable diseases like hypertension, diabetes, but it also gives you a mental peace, mental relief from all the mental stress. So to promote this birth of girl child, where so many measures are being taken by our Honorable Prime Minister, and in view of this, we have to make awareness about the importance of girl children and the importance of educating a girl child. These programs are conducted. Bureau report prudent.
खेळा फेडरेशनांनी राजकारण तासूंक जायना. भारतीय फुटबॉल पंगडाचो आदलो कॅप्टन खासदार प्रसून बॅनर्जी बाणावले उलयलो. राजकारण्यांक फेडरेशनाचे मुखेली जावंक दिवंक जायना. सिनियर प्लेयरूच मुखेली जाय. AIFF ISL आयोजकांनी क्लबांक फुटबॉल अकादमीची सक्ती करची. अकादमी ना जाल्यार सर्तींत वांटो ना अशी खंय तजवीज जाय. This India is a country जिधर में सब डिसिप्लिन में MP और मिनिस्टर पॉलिटिशियन लोग प्रेसिडेंट. That should be stopped. फुटबॉल में भी स्टॉप करना चाहिए. You bring some management group. You see beautiful football player. So many is there. अकाउंट उसका लिए कमेटी बनाओ. तुम ये पॉलिटिक्स को नहीं घुसाओ. Everywhere I looking for hockey is a MP or minister. Football is a MP or minister. That should be stopped. Otherwise, our football is not coming up because they are not full timer. I not against of them. I am also MP. हमको जब बोलेंगे आप जय प्रसूंदा आप प्रेसिडेंट बनो, no, because I'm too busy. 22 lakhs people हमको जिताए उधर में. ये तो होता नहीं. बैठ के क्या करेंगे? डिसिप्लिन नहीं. आप कुछ बड़ा प्लेयर को दे दो, टॉप क्लास प्लेयर है इधर में, उसको दे दो, सेक्रेटरी बनाओ, मैनेजमेंट ग्रुप दे दो. So many managements there, sports management, they will continue. Pay for them. I'm really happy. I-League is not that, but ISL coming up. I also thanks to Ambani family, नीता अंबानी. हमारा बोलने का और एक बात है, जे सब टीम को जो टीम है हम लोग का आ रहा है ISL में, इन लोग को एकेडमी फोर्स करने होगा. फुटबॉल एकेडमी आप करो, नहीं तो नॉट गेटिंग चांस. मे बी मोहनबागान, मे बी ईस्ट बंगाल, मे बी सलगावकर, मे बी मुंबई. फोर्स करने होगा. बच्चे लोग उठते नहीं हम लोग को, एंड अच्छा से करने होगा. बच्चे लोग का खाना पीना देने होगा, लाइक ए विलेज ऐसी करने होगा. तब तो हमारा बच्चे लोग उठेंगे. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.